ये नशे की समस्या बिल्कुल जो गोवा से इसको खत्म किया जाए। वाढपी ड्रग केसी हे गोंयकारां खातीर नवें न्ही, दर दिसा पुलीस कारवाई करता। आता पुलीस खंय गोंयांक ड्रग मुक्त करूंक मोहीम सुरू करता। गोवा पुलिस का शुरू से ही ये एक बहुत बड़ा मकसद रहा है कि यूथ हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, उनको सभी को कंस्ट्रक्टिवली इंगेज किया जाए और सोसाइटी में ड्रग के खिलाफ एक जो हमारी मुहिम चल रही है उसका एक मैसेज दिया जाए और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी मिले हैं। पुलीस आपले भाशेन ड्रगाक आळो घालूंक जाय ते यत्न करता। दर दिसा कारवाई करून दुबावितांक अटक करता। तांच्या कडच्यान कोट्यांनी रुपयाचो ड्रग जप्त करतात। मात अटक केल्ले दुबावीत कांय दिसां भितर जामिनाचेर सुट्टात आणि हे सुटपाक कारणूय थारतात ते अटक करपी पुलिसूच। भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता सारकिले क्रिमिनल कायद्यांची अंमलबजावणी करून 2 वर्सां पुराय जाली। अजून गोंयांत पुलिसांक अटक करपाची योग्य प्रक्रिया कळना। एंटी नार्कोटीक सेल, नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरो आणि काणकोण पुलीस खंय कायद्या प्रमाण गुन्यांवकारांक अटक करूंक फेल जाल्यात। कांय दुबावितांकडच्यान खंय कमर्शियल क्वॉन्टिटीचो ड्रग सापडलो तरी ते जामिनार सुटले। हाची खूब उदाहरणां आसात। 1 जुलयाक उत्तर गोंय सत्र न्यायालयान दुबावीत सलिहेन बोडिया ह्या कर्नाटकी नागरिकाक जामीन दिल्लो। 20 ऑगस्ट 2024 एएनसीन गिरी धाड घालून ताका धरिल्लो। ताचे कडच्यान 63.65 ग्राम मेथाफेटामाइन ड्रग जप्त केल्लो। 63.65 लाखांचो ड्रग। 17 जुनाक दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान हिमाचल प्रदेशाचो नागरीक यशवंत शर्माक जामीन दिलो। कोर्ट फकत जामीन दिवून थांबलो ना, काणकोण पुलिसांनी चुकीची प्रक्रिया वापरून अटक केला म्हणून टिप्पणी दिली। अटक खंय कायद्याक धरून नाशिल्ली। ह्यो दोनूय केसी फकत उदाहरणां। ड्रग पेडलरांक जामीन दितना कोर्टाचे म्हत्वाचे निरीक्षण। पुलिसांच्या चौकशी अधिकाऱ्यांनी भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता प्रमाण आवश्यक आशिल्ले मेमोरेंडम फॉर अरेस्ट तयार करूंक नाशिल्ले। हे मेमोरेंडम फॉर अरेस्ट आरोपींच्या कुटुंबातल्या सदस्यांक वा संबंधितांक दिवप गरजेचें आसता। ह्या चुकेक लागून अटकूच बेकायदेशीर आशिल्ल्यान एनडीपीएस कायद्यांतले बेल एम्बार्गो ह्या प्रकरणात लागू जावपाक शकनात। ह्या प्रक्रियेची पाळणूक करूंक फकत पुलिसूच न्ही, ड्रग्सा आड वावुरपी गोंय पुलिसाची नार्कोटीक कंट्रोल ब्युरो ही एजन्सी कमी पडल्या। तांच्यांनी तसोच चुको केल्यात। 10 फेब्रुवाराक एनसीबीन केरळाच्या मोहम्मद आशिक ह्या नागरिकाक 0.763 ग्रामाचो LSD ड्रग सयत धरिल्लो। ह्या केसीतूय मोहम्मदाच्या फॅमिलीक वा संबंधिताक अरेस्ट मेमोरेंडम दिल्ले ना म्हूण म्हापशेच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे निरीक्षण। ह्या चुकीक लागून कोर्टान दुबावित्याक जामीन दिलो। It appears that law enforcement agencies like Goa Police or Narcotics Control Bureau have not learned from their mistakes. Even after 2 years since implementation of Bharatiya Nyaya Sanhita and Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, these cops have continuously failed to understand and implement the procedures governing arrest. These procedural lapses not only weakening the case of prosecution but also enable the drugs peddler to evade rigors of law. These procedural lapses not only weaken the case of prosecution but also enable the drugs peddler to evade the rigors of law. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।